गोयच्या मुळाव्या शिक्षक संघान भारत यात्रा करपाचे ठरयला। ही यात्रा म्हळ्यार पिकनिक देवदर्शनाची यात्रा न्हू। शिक्षकांची कायमस्वरूपी नेमणूक करात, पगार वाडयात अशें मागत भारतभर जागर करत शिक्षक भोंवतले। 23 सप्टेंबरच्यान गोंयांत यात्रेक सुरवात जातली। शिक्षक दिन आसा त्या निमतान आनी 5 ऑक्टोबर जो जागतीक शिक्षक दिन आसा त्या दिसा दिल्ली सगळी यात्रा एक जातली आनी लास्ट प्रोग्राम दिल्ली आसतलो। तर ही जी आमची आसा 4 कडल्यान स्टार्ट जातली। एक जी जातली ती यात्रा क्रमांक 1 आसामांतल्यान म्हणजे गुवाहाटींतल्यान जातली। आसाम, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, झारखंड, बिहार आनी उत्तर प्रदेशांतल्यान ती दिल्ली पावतली 5 ऑक्टोबराक। दुसरी जी यात्रा आसा यात्रा क्रमांक 2 ती कन्याकुमारी तामिळनाडूंतल्यान स्टार्ट जातली। थंयच्यान ती केरळ वयतली, पोंडिचेरी वयतली, आंध्र प्रदेश वयतली, तेलंगणा, कर्नाटका, सद्या ही कर्नाटकांत आसा, धारवाड पावल्या, मागीर गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तिसरी जी आसा ती सोमनाथ गुजरातच्यान स्टार्ट जातली, मागीर महाराष्ट्रान वयतली, मध्य प्रदेश वयतली, राजस्थान, हरियाणा आनी दिल्ली। आनी चवथी यात्रा आसा ती पंजाबांतल्यान स्टार्ट जातली, बॉर्डरांतल्यान कटारी बॉर्डर, पंजाब, जम्मू वयतली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आनी दिल्ली। आतां आमची जी मेन मागणी आसा ती रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेन्शन स्कीम, पूण हेज्या बरोबर अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक संघ आसा तेजी आनी मागणी आसा देशभरांतल्या शिक्षकां खातीर। त्यो जी आसा ती एक शिक्षकांची नेमणूक कंत्राटी किंवा पेरा पद्दतीन करप ना, तर कायम स्वरुपी करपाची ही दुसरी मागणी आसा। तिसरी आसा ती 7व्या वेतन आयोगान आसा देशभरातील शिक्षकांचे वेतन समान करण्याची। सगळे टिचर जे आसात भारतभर त्यांचा पगार एक सारकोच आसता, गोंयान एक, दिल्ली एक, बिहाराक एक असं नाही। चौथी जी मागणी आसा ती नवीन शैक्षणिक धोरण NEP 2020 जी आसा पळय ते आमचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां वेवस्थीत दिवचें आनी ती बरे पद्दतीन राबोवची। आनी मागीर जी आसा लास्ट जी टिचर्स जे आसात तांकां बाकीचीं कामां दिवपाचीं ना, फक्त शिकोवपाचेंच काम दिवपाचें, तांकां ते PLO नाल्यार आनी कितें कांयच दिवपाचें ना। ह्यो मागण्यो आमच्यो बाकीच्यो आसा। आतां ह्या मागण्या खातीरूच ते 5 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत आमची यात्रा आसा। आतां गोंयान ही जी यात्रा आसा ती फाल्यां म्हणजे 23 तारखेक सांजची संक पावतली पोळ्या पावली की ती पोळेच्यान ते आमी तशें तांकां घेवन येतले आनी मागीर हांगाच्याच तुर्की रिसॉर्टान ते नायट हॉल्ट करतले। सकाळी 9 काणकोणच्यान हे यात्रेचो शुभारंभ जातलो। पयलीं आमी एक जागो ठरयल्लो तो गायतोंडे मैदान ठरयल्लें, पूण पावस चड जाल्ल्या कारणान आतां आमी कदंबा बस स्टँड केल्लो आसा आनी कदंबा बस स्टँडाचें आमकां परमिशन आमी ते एप्लाय केला आनी आमकां दिला तेंच्यांनी। मागीर थंयच्यान यात्रेचो शुभारंभ जातलो, स्वागत मिटींग जातली बारीकशी आनी मागीर ब्रेकफास्ट जालो की मागीर मडगांव वयतले म्हणटकूच ती मडगांव मिटींग करूं ती 11 जी मिटींग आसतली ती नावेली आसतली अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च त्या ग्रावंडार थंय मिटींग जातली। थंयच्यान मागीर ती म्हापसा वयतली, वेर्णाच्यान कुट्टाळच्यान ते वाटेंतल्यान ती म्हापसा वयतली आनी बोडगेश्वर टॅम्पला कडेन त्या मैदानाचेर आमची आनी एक जाहीर सभा जातली। थंय परत एक प्रेस कॉन्फरन्स आसतली, म्हणजे ते नॅशनल लेवलाचे आमचे लिडर येतले पळय तेंच्या खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आसतली। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, नितिक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।